काँग्रेस फुडाऱ्यांक मेळ्ळें मडगांव मार्केटांतल्या नुस्त्यात फॉर्मेलिन. भलायकी मंत्री मानपाक ना तयार. काँग्रेस करता गोंयचे पर्यटन काबार, विश्वजिताचो आरोप. विजय सरदेसाय आनी विनय तेंडुलकर म्हणटात काँग्रेसीक 16 आमदारांक एकठांय दवरपाक जावचें ना. राष्ट्रवादीचो जुजे फिलिप म्हणटा चर्चिल म्हाजो हायकमांड न्हू. गोल्डन ग्लोब रेसींतलो नेव्ही कमांडर अभिलाषाची बोट पडतली. ऑस्ट्रेलियाच्यान खोल भितर दर्यांत घडली घडणूक. अभिलाष जखमी पूण आसा सुरक्षीत. द गोवन्साचो जोएल आफोन्सो जालो बॅडमिंटनाचो चॅम्पियन. दादले आनी बायलां डबलाच्यो ट्रॉफी मात जोडल्यो आकाशवाणीन. आतां खबरो विस्तारान पळोवया. नुस्त्यावयल्या फॉर्मेलिनावयल्यान परतून एकदां राजकीय उजो पेटला. काँग्रेस म्हणटा आमी मडगांव बाजारात गेले आनी नुस्त्याचें परीक्षण केलें. नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन मेळ्ळें. मात भलायकी मंत्र्यान काँग्रेसीचो आरोप भायर आयला. फॉर्मेलिनाचेर स्पश्टीकरण दिवपा बदला ताणें काँग्रेसीकूच उजरावन काडली. काँग्रेसीचो केंद्रीय निरीक्षक चेल्लाकुमार धरून बरेचशे फुडारी शेनवारा सकाळी मडगांव SGPDAच्या नुस्त्या मार्केटात गेले. वांगडा फॉर्मेलिन चेक करपाचे 10 किट घेवन. ताचे वांगडा दक्षिण आनी उत्तर गोंयांतले 5 आमदार, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनय आशिल्ली. त्या किटांचेर नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा अशें दाखयल्या बरोबर पणजे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकार परिशद आपयली. वांगडा FDAची संचालक ज्योती सरदेसाय आशिल्ली. काँग्रेस ही नसती नाटकां करता, गोंयचे पर्यटन काबार करता आनी नुस्तेकारांक गरजे भायर सतायता अशे आरोप ताणें केले. व्हॉट इज गिरीश चोडणकर? केन्ना निवडून आयला गिरीश चोडणकर? केन्ना निवडून येऊ शकता गिरीश चोडणकर? काय राहुल गांधीच्या नावार तो नाचता म्हणून तो निवडून येतलो गोंया राज्यात? अरे तुमच्याकडे मुद्दे ना तरी मुद्दे सोदा. कसले मुद्दे आहात त्यो? विधानसभान काय तुम्ही उलोवंक शकना? आनी आयज तुम्ही फक्त फॉर्मेलिन म्हणून लोकांक दिशाभूल करता. तुम्ही ट्युरिझम काबार करता. ते बाबडे नुस्तेकार जे आहात ते बसल्या नुस्तें घेवन तेंचो धंदो काबार करतात. तुम्ही लोकांचे पोटार पाय दवरतात. हो माझो आरोप आहे काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाच्या विरुद्ध. फॉर्मेलिनाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपणा वांगडा जाहीर चर्चा करपाक मुखार येवचे अशें आव्हानय विश्वजितान दिले. मात कोणाचीच नांवां घेतली ना. कारण ताचो बापूय प्रतापसिंग राणे होच काँग्रेसीचो सगळ्यात चड तेंप म्हटल्यार 17 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो. I said all the former chief ministers can sit in one line in front of me and I'll sit across with them, with my team, and we'll have a debate on this issue. There's no issue. ना हांव नांव कोणाचीच घेना. जाय त्या काँग्रेसीन सगळेच आसतले फॉर्मर्स एम कोणाक खबर. इतले जाल्यार अशें. शेनवारा सकाळ फुडें काँग्रेसीचे फुडारी फॉर्मेलिन तपासपाचे 10 किट घेवन मडगांव मार्केटांत गेले आनी तांणी नुस्तें विकते घेवन साश्टीकारांचे नुस्तें तपासले. काय ना म्हटल्यार 50 ते 60 जाणांचे नुस्तें तपासले अशें ते सांगतात. तांकां चडशा नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन सापडले. आतां हे नुस्तें ते FDAक धाडून दितले अधिकृतपणान तपासपा खातीर. Whatever the fish available here, that is also formalin laced fish. So you just think over the seriousness of the subject. I am requesting the government, please, we are all politicians. We all became leaders because the people have trusted on us. So forget about the politics. Now at least Congress is ready to extend full support to you. But please listen to the grievances of the people. तर तुम्ही FDA अंडर कित्याक घेवना? FDA बी हाडूंक जालेले. तेंचे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट चॅक करपाक जालेले. एक किटाची केन्ना एक एकदां गॅरंटी आसना, एक्सपायरी बी आसता केन्ना. आनी इवन भायले भाशेन गोंयांत कोणूच टेस्ट करना. सगळे फूड इक्विपमेंट्स आसपाक पळय उदकाची बॉटलीक देखून एक्सपायरी आसता. गोंया खंयचे हितून म्हाका तुमी सांगाय कोणें टेस्ट केलेले उदकांत उदक एक्सपायरी आहा म्हणून पसऱ्याचेर चेक केलेले कोणें करूंक ना. काडे पापलेट हाडले आपणीच फाट्यान घालून घेवन येयल्या लोक आनी हिंगा व्हरून चेक केल्यार ते म्हणटा फॉर्मेलिन आसा. आतां दर्या पोल्यूट जाला आसा आसतलो. गव्हर्मेंटान आतां दर्या साफ करचो पडटलो. दर्या पोल्युशन हेका फॉर्मेलिन घायला आसतली. जो मेरेन तुमी लोकांक कॉन्फिडन्स मेळना फॉर्मेलिन फ्री नुस्तें तो मेरेन जो मेरेन आमचे कडेन मेकॅनिझम ना फूल फ्लॅज तो मेरेन तुमी भायलें नुस्तें पयलीं बंद करात. लोकांक कॉन्फिडन्स येवनी की भायलें नुस्तें फॉर्मेलिन घातल्यान गोंयांत येना. लोकां भितर कॉन्फिडन्स येतलें की सेफ नुस्तें आसा. पूण गव्हर्मेंट कोणा प्रोटेक्ट करपाक कोणाचो धंदो सांबाळपाक वावुरता तो खबर ना. आजुनूय गव्हर्मेंट बॅन करता. FDAन नुस्तें चॅक करपा आशिल्लें तेंय बंद केलें.
आयज मेकानिजम ना. सो आयज काँग्रेस पार्टीन इनिशिएटीव घेतली की आयज आमी हांगा वॉलंटरी ड्रायव्ह सुरू करतले आनी तातूंतले आमी चॅक करतले. जांकां जाय तेणी नुस्तें हाडून चॅक करता. आमी भितर वचून चॅक केलें ना. इमिजिएट ड्रायव्ह आसा तितूंत हांगा ह्या टेस्टा प्रमाणे इंडिकेशन अनसेफ मेळ्ळा. सो बट हे आमी इमिजिएटली हे म्हणना फायनल म्हणना. सो आमी ते आतां 2 लॅबांक धाडटले. आमचे रेजनाल्ड बाब आतां FDA कडेन डायरेक्टरा कडेन फोन मारता. फोन उबारना. एक आमी इतर लॅबांक धाडून सॅम्पल चॅक करतले. Certain fish we have got formalin, certain we have not got formalin. But म्हाका दिसता जे गोंयचे नुस्तें आसा पळय रांपोणकारांचे तातूंत जाल्यार फॉर्मेलिन म्हाका चडशें मेळूंकूच ना. हार्डली आय फावंड एनीथिंग वेन आय हॅव डन टेस्टिंग माय सेल्फ. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आपल्या 16 आमदारांक चड तेंप एकठांय दवरपाची तांक काँग्रेसीक ना. भाजपा आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी विरोधी काँग्रेस पक्षाचेर फोग काडला. तशेंच सत्ताधारी युती सरकारांतल्या आमदारांक आपणा कडेन हाडपाक काँग्रेस कांयच करिना असोय आरोप गोवा फॉरवर्डान केला. अखिल भारतीय मल्लाळी असोसिएशनाच्या गोंय फांट्याच्या वतीन वास्कोच्यान केरळाच्या लोकांक मजत धाडपाचो ल्हानसो सुवाळो करपा खातीर विजय सरदेसाय आनी विनय तेंडुलकार वास्को आशिल्ले. हुवाग्रस्तांक धाडिल्ले हे मस्तीत आसात पयशे, उदक, तांदूळ, म्हादऱ्यो अशें सामान. तांचे ट्रक केरळ वचपाक भायर सरतकीर हे दोगय सत्ताधारी फुडारी सद्याचे राजकीय परिस्थितीचेर गोवा 365 कडेन उलयले. खासा करून काँग्रेस आपूण सरकार करपाक सोदता ताचेर. First thing the Congress is trying to hide is that 2 people of theirs have gone on a Europe tour. So the Goan Congress MLAs are not taking the Congress Central Observer seriously or anything seriously. Even the no confidence motion against the Speaker, the way in which it has been put, I don't think the senior members of the Congress legislature party are in agreement. So they are trying to sensationalize this. One thing is very sure, that when it comes to the numbers, the Congress knows that it will be difficult to hold the 16 together. Entire exercise of the Congress party at the moment is to hold its flock together, nothing else. They are not talking a single thing which will inspire confidence amongst the other numbers to join them. Basic तांणी सांगचे मरे की बाबा तांचे ते नंबर म्हणटा ते कशे येवपाचे, खंयच्यान हाडपाचे, ते जे भशेन उलयतात तातूंत कोण येवपाचो आहा तांचे बरोबर आनी कोणा बरोबर येवपाचें आहा जाल्यार ताणें डायरेक्ट सांगचें आमी तांचे कडेन उलोवपाचें उलोवणें चालू आहा म्हणून. एज फार एज वी आर कन्सर्न आय एम व्हेरी क्लियर दॅट नोबडी इज स्पिकींग टू अस, नायदर आर वी स्पिकींग टू एनी वन. MG बिमजी उलयता जाल्यार ताणें सांगचें, उलयता जाल्यार उलयता म्हणून सांगचें. एंड द काँग्रेस इज टॉकिंग अबावट ट्रायंग टू ओवरथ्रो अ पर्सन हू इज इन द हॉस्पिटल. सो हें बरें हें सोंपता गोंयकारांक. हें उत्तर काँग्रेसीन आपल्या काळजान हात घालून स्टेट काँग्रेसीन विचार करपाची गरज आहा. 2 जाण MLA तेंचे युरोपाक गेल्ले आसा आनी हांव आयकतां फाल्यां एकलो चायना वता, 13 उरता. आनी हांव आजुनूय म्हाज्या स्टेटमेंटाचेर फॉर्म आसा की काँग्रेसचे किमान 5 आमदार हे भारतीय जनता पक्षा कडेन येवपा खातीर प्रयत्न करतात. आमचे टचान ना, पूण खंयचीच पार्टी आमकां फोडपाची ना, खंयच्याच पार्टी डॅमेज करपाची ना. आमी आसा तेच कोअलिशन घेवन फुडें वचपाचें आसा. आमचे बरोबर 23 आमदार आसा आनी आमी स्टेबल गव्हर्मेंट दितले. मुख्यमंत्री जरी बरो नासलो, थोडीशीं कामां स्लो डावन जाली तरी आयले बरोबर ताका गती मेळटली आनी कामां जोमान सुरू जातली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमांव आणि गोंयचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा हांचे मदीं सध्या धिरयो लागल्या. चर्चिलान पयलीं म्हटिल्लें, म्हाका गोंयचे फुडारी लागना, हांव फकत दिल्लीच्या फुडाऱ्यांचें आयकतलो. म्हजो हायकमांड आसा दिल्लीक अशें म्हणत जुजेन ताका जाप दिल्या. चर्चिल आणि जुजे फिलिप सध्या एकमेकांचेर शिंगा उबारून आसात. चर्चिल म्हणटा आपणे जुजे फिलिपाक सांगिल्ले विधानसभा बरखास्त करपाची मागणी करनाकात, पूण तरी तांणी ती मागणी राज्यपालाकडेन केली. पूण जुजे फिलिप म्हणटा तांणी अशी मागणी केल्लीच ना. वयल्यान काँग्रेसीन सरकार घडोवपाचे आणि चर्चिलान ताका तेंको दिवचे अशें मागला. लास्ट टायम जे चर्चिल बाबान जे उलयलां, एक मिडियाक वचून सांगलां की तेणें म्हाका एज अ प्रेसिडेंट म्हणून तेणें म्हाका सांगलें गव्हर्नरा बगले वचपाचें आनी लेटर दिवपाचें, आमकां हालीं इलेक्शन नाका. आतां ह्या पॉयंटाचेर जर उलयतलो जाल्यार हालीं इलेक्शन कोणी मागलां, ह्या इलेक्शना बद्दल कोणी उलयलां. जेन्ना उलयनासतना
जेन्ना आमी हेचेर कित्याक गव्हर्नरा बोले वचून लेटर दिवपाचें गव्हर्नमेंट जर चलता तसो तर चलना आनी तें काम तर जायना जाल्यार हो गव्हर्नमेंट कित्याक उरोवंक जावो. आयज ओपोजिशन पार्टी आहा, काँग्रेस पार्टी आहा, तेणी स्टँड घेवपाक जाय. जो आयज कोण MLA आहाय ह्या MLAनी स्टँड घेवपाक जाय. बाबा लोक त्रासान पडटा, प्रॉब्लेम जाता, हो गव्हर्नमेंट सारको चलना, हो गव्हर्नमेंट सारकें कांय काम करना जाल्यार ऑल्टरनेटीव आसाच. सध्या सरकार चल्ला तो आयज बसून 8 म्हयने जाले. ह्या सरकारान कांयच मुखार वचना आनी आयज ह्या सरकारान हेची कांय मुखार वचना. लोक त्रासान पडला, भरपूर प्रॉब्लेम गोंयांत जाल्या. आनी जे आयज हेका हांव कांयच म्हणना, जो कोण आयज दुयेंत पडल्या वो दुयेंत आहा तेजेर हांव कांयच उलयना. पूण जेन्ना एक गव्हर्नमेंट जसो चलपा जावो ते भाशेन आयज गव्हर्नमेंट चलना. कित्याक 8 म्हयने जाले लोक त्रासान पडत आहा. प्रेसिडेंट म्हणून आहा त्या प्रेसिडेंटाक रेस्पेक्ट दिवपाचो कायदो जाणा एकल्याचो MLAचो जाणा एकल्या कार्यकर्त्याचो जे जाणा एकल्या पार्टीचो मेंबरांचो. आनी जो मनीस कोण दिना त्या मनशाक आमच्यान कितें करूं जाता. चर्चिल आमकां रिस्पेक्ट दिता. तुवें आतां जे प्रश्न हांवें उलयला तेजेर आहा चर्चिल आमकां रिस्पेक्ट दिता. चर्चिल म्हाका कालूच देखून चर्चिलान म्हाका फोन केल्लो. काल वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतीय नौदलाचो कमांडर अभिलाष टॉमी केसीक गोल्डन ग्लोब सर्त 2018 अर्द्यार सोडची पडली. थुरिया ही बोट घेवन तो सर्तीत वांटेकार जाल्लो, पूण बोटीक अचकीत अपघात जाल्ल्यान ताणें माघार घेतल्या. ताचे फाटीक मातशी दुखापत जाल्या. कॅनबेराच्या ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटरान ऑस्ट्रेलियन संरक्षण खाते, भारतीय नौदल आणि हेरांचो पालो घेवन ताका साल्वार करपाचें काम सुरू केलां. ते खातीर भारतीय नौदलान स्टील्थ फ्रिगेट INS सातपुरा, चेतक हेलिकॉप्टर आणि INS ज्योती ही बोट धाडल्यात. दर्यान वाऱ्याचो वेग वराक 130 किलोमीटर इतलो जावन 10 मिटरां परस चड उंचयेची ल्हारां तयार जाली आणि तातूंत ताची बोट परतली. हे मोहिमेंत तो सध्या 3ऱ्या नंबराचेर आशिल्लो. 1 जुलयाक सुरू जाल्ले हे रेसीन ताणें 10,500 नॉटिकल मैल प्रवास केल्लो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. साळगांवचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प मोठो गाजावाजा करून हाडलो, पूण आयज तो वेवस्थीत चलना. साळगांव नागरीक मंचान आरोप केला. हे विशीं साबार कागाळी केल्यो, पूण सगळेच कानार केस काडटा अशें मंचाचे वांगडी सांगता. तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेरूय तांणी आवाज काडला. साळगांवच्या प्रकल्पात प्रक्रिया जावपी कोयराच्या प्रस्नाचेर फोरमाच्या वांगड्यांनी आवाज केला. प्रकल्पात कोयर घेवन येवपी ट्रकय सारके नात. कोयराचे सुवाते वयले उदक रस्त्यार व्हांवता. ताका लागून लोकांक रस्त्या वयल्यान नाकार हात धरून वचचें पडटा. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हाचेर लक्ष दवरचें अशेंय फोरम मागता. हे गार्बेज प्लांट फकत सालिगांव कोस्टल विलेजीस म्हणून ते आयज थिंगा गार्बेज फूल ऑफ बार्डेज, बिचोले आनी तिसवाडी हांची गार्बेज पावता. हो एक ट्राक तर येता जाल्यार 300 मिटर पयस आसता म्हणसर तेजी ट्राकाची घाण मारता आनी मुऱ्यान तर वचून पयशे जाल्यार त्या ट्राकाचें सगळें उदक लीच पळय आसता ती रस्त्यार पडटा. ह्या गार्बेजीच्या उदकाचेर समज 2 व्हिलर कोणूय निसरून पडत जाल्यार आनी समज पडून तो मेलो जाल्यार हेजी जबाबदार कोण घेतलो हो एक मोठो प्रश्न पडला. कित्याक जायतेच एक्सिडेंट जाल्यार 2 व्हिलर जावन आमकां हें सरकारान जबाब दिवचो. ही गार्बेज युरोपाक उक्तीत वतात जाल्यार हांगासर गोंयांत कित्याक चॅक करूंक जाय. बाबा हे गार्बेज ट्रक्स जी पळय इन्स्ट्रक्शनां आसात गार्बेज ट्रान्सपोर्ट करपाक ते फुलफील करता वा ना पळय ते. आनी जरी तर ताका हुंयचोय ट्रक वो हुंयचे ट्रक्स सांपडल्यात ही इन्स्ट्रक्शनां वायलेशन करता जाल्यार ताणें ताबडतोब हे ट्रक्सांक ताणें अरेस्ट करून पुलिसेच्या हातान दिवचें. हांगासर आमकां पोल्युशन जालें, एअर पोल्युशन जालां. आमी ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक 15 दीस दिता. हें ताणें मातशें उपकार करून मन लावन हें ताणें सुटावे करचें. साळगांवात येवपी बेकायदेशीर बांदकामांच्या विशयाचेरूय फोरमान उजवाड घालो. हे विशीं कागाळ करून लेगीत पंचायत कांयच कारवाय करिना अशेंय फोरम म्हणटा. There are no permissions for the commercial projects constructed by the Komdidat of Saligaon and हे project tenanted fieldan Town and County Planning Department and MAPSA he filed
रिटर्न केल्या सेईंग दॅट द प्रोजेक्ट इज शोन इन द टेनंटेड फील्ड वीच कॅनॉट बी पास. डेप्युटी कलेक्टरान आयचो दीस पासून कसलो रिप्लाय दिवंक ना. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदिदात नॉर्थ गोवा हाणेनूय RTI लेटराचेर जबाब दिवंक ना. आनी पंचायतीन आमकां बरोवन दिलें की देर इज नो परमिशन इश्यूड टू दीस कमर्शियल प्रोजेक्ट बिल्ड बाय कोमदिदात ऑफ सालिगांव इन टेनंटेड फील्ड. जाल्यार आयचो दीस पासून सांगपाचें म्हटल्यार ह्या सरपंचान ह्या इनलिगल प्रोजेक्टाचेर कसलेंच एक्शन घेवंक ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. शिरगांवकारांनी वास्कोकारांच्यो 7 नुस्तेमारी बोटी धरल्यो. सुमार 21 बोटी आयिल्ल्यो पूण बाकीचे पळून गेले. मोटर बोटींनी 5 किलोमीटर भायर नुस्तें मारपाचो कायदो, पूण हे सगळे दर्यादेगेक तेंकून नुस्तें मारताले. सरकारान हे विशीं कडक कारवाय करची अशें ते मागता. ह्यान पयलीं वास्कोच्यो बोटी शिरगांवकारांनी धरिल्ल्यो. ते वेळार आनीक अशें करपना अशें बोटवाल्यांनी उतर दिल्लें, पूण ते आतां नेगार गेले. तशेंच आमी एका म्हयन्यान मारता तितले नुस्तें बोटकार एकाच दिसा मारता अशें शिरगांवकार सांगता. फाटीं आमी बोटी धरून हाडलेले आनी पुलीस फिशरीज डिपार्टमेंट सगळें विथ एमेकेबल सॉल्व जालो प्रॉब्लेम. आनी ह्या बोटकारांनी आमकां कितें सांगलेलें मिनी पर्शिंग आमी केन्नाच आनी मिनी पर्शिंग करची ना म्हणून. तेन्ना आमी तांकां सोडून दिलेले आनी आयज पळयल्यार ते मोर दॅन 20 बोट्स सुमार येयलेली आनी अशें गांवचे एकठांय जाले आनी परत आमी तांकां धरून हाडल्या. आनी आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक आपयले हिंगा तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. आमी तांकोणे पयशे मागोना. आमकां रुल्स एंड रेगुलेशन कितें फिशरमॅनांचे आहा तें दी. तांच्यान कायद्यान हिंगा ओडूंक जायना. कांय एलावडूच ना पयलीं आसता हिंगासर. हे आपणाच्या दादागिरीन पुलिसांचो फोर्स घेवन आनी पुलिसांकूय कमिशन आहा हितून देखून इतकें वाडलां. आनी मिनिस्टराक आहा सगल्यांक डायरेक्टराक सगल्यांक हिंगा हप्ते पावता. नाजाल्यार कित्याक बंद जाय नाजाल्यार ITOचे पळय एक कोण इलिगल हेल्मेट नासतना गेलो ताका तालांव, नो एंट्रीन गेलो तालांव, कोणाचें मिनिस्टर ना जाल्यार आनीक सुबेज तालांव, जाल्यार हिंकां कोण तालांव दितलो, हिंकां कोण फायन. आनी हिचो फायन आहा तो फक्त 100 रुपया आनी हप्ते पावता हिंकां लाखांनी म्हयन्यांक. फाटीं विजय कोणा मिटींग गेले, विजय आहलो, फिशरी मिनिस्टर आहलो, तालिगांवचे MLA आहले. तेन्ना सांगलेले आपणाक 2 असेंब्ली जावन गेले. एक असेंब्ली बील पास करतले आनी 50,000 फायन घालतले. आयज विजय भोंवता आपणाचे फायन सोदूंक, पूण आमी हिंगा मोत्ता न्हू पोटाक. पूण विजयान तर चिंतपाक जाय आहलें. एक फिशरी मिनिस्टर 1 वर्स बंद करून तें दाखयलें. आतां कित्याक बंद करिना? कोस्टल रोल दुसरो इज टू गार्ड सी फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम ऑल दिस एक्टिविटीज एंटी सोशल एक्टिविटीज. फिशरीज डिपार्टमेंट has this fisheries problem has a department like that. Sand mining also has a department, Directorate of Mines. It is how they tackle this. If they want our assistance, we will give them assistance. We will provide them police, we will provide them a boat in case they require. But completely look after fisheries problem, it becomes difficult because we are leaving the coast porous, vulnerable ami coast sort down. In case we concentrate on these problems, nobody is there to guard the coast further. Tomorrow there can be an issue. There can be breach of security if we leave our main duties and concentrate on these duties. म्हाका आतां एक्चुली कळपाक जाय आतां हे जे तुमी आमकां फिशरीज डिपार्टमेंट आतां PIनूय सांगलां की ते फिशरीज डिपार्टमेंटाचे रोल आसा म्हणून. जर तेंच्यांनी इनलिगल केला दर्यान फिशींग आमी तेचेर एक्शन घेता. शिरगांवसान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हालींसरा निसर्गीक तशेंच मनीस निर्मीत संकश्टांनी वाड जाल्या. अशा वेळार आपतकालीन वेवस्थापनाक महत्व आयलां. वेवस्थापनांतल्या जवानांनी दिसपट्ट्या बदलांक तोंड दिवपाक शेगीत नवी प्रशिक्षणां घेवपाक जाय. उजो पालोवपी दळाचो संचालक अशोक मेननान म्हणलां. ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्साच्या कर्मचाऱ्यां खातीर अशीच एक प्रशिक्षण कार्यावळ शेनवारा सुरू जाली. उजो आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालयाच्या मुख्यालयात हे प्रशिक्षण सुमार 15 दीस चलतले. The government has designated the Directorate of Fire Services also to take charge of the State Disaster Response Force of Goa. So we will be also doing a dual work of disaster response. Otherwise also we used to
go for incidents of disasters as well. In my career of 32 years, I have seen various types of disasters. You recall of landslides, cyclone, spillage, gas, LPG, so on and so forth. We all know that safety is extremely important, and fire safety in particular. Our company today is driving safety in a very big way. We have audits. So far we have announced audits. Now starting this year, no announced audits, unannounced. So we need to be prepared for safety every minute. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. शुक्रारा 9 दिसांचे गणपती पावयले. सच्च्या भशेन वाजयत गाजयत भाविकांनी गणपतीक निमणो निरोप दिलो. रस्तभर फुगड्यो घातल्यो, भजनां म्हटलीं, गजर लायले, शमेळ घुमटां बडयलीं, फोग पेटोवन हजारांनी रुपयाचो धुंगोर केलो. आतां खऱ्या अर्थान उमेद सुरू जाल्या सार्वजनीक गणपतींची. चंद्रभागेच्या तिरी विठ्ठल सावळा गे माये. चंद्रभागेच्या तिरी विठ्ठल सावळा गे माये. चंद्रभागेच्या सावळा गे माये. चंद्रभागेच्या तिरी विठ्ठल सावळा गे माये. छंद विठूचा लागला टाळ विनाली होती. छंद विठूचा लागला टाळ विनाली होती. द गोवन खबरापत्राच्या जोएल आल्फान्सोक बॅडमिंटन एकेरी सर्तीचें वस्तादपण फावो जालां. जाल्यार दादल्यांची दुहेरी आनी मिस्त्र वस्तादपण पणजे आकाशवाणीच्या पंगडाक मेळ्ळें. ही इंटरमिडिया बॅडमिंटन सर्त पणजेच्या डॉन बॉस्को स्कुलाच्या इंडोर स्टेडियमार जाली. गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन गोंय बॅडमिंटन संघटनेच्या जोड पालवान ही सर्त दवरिल्ली. फायनलीत जोएलान मान्युअल नुनिसाक हरयलो, तर दुहेरीत आकाशवाणीच्या बांबिनो डायस आणि निवेश चव्हाणान जोएल आणि मान्युअल हे जोडयेक हरयले. मिश्र दुहेरीत बांबिनोन चांदनी नायकाच्या मजतीन निवेश आणि वेल्माक हरोवन जैत जोडले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.